प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज बुधवार आयचे शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 11वो विसवोर वोड 40 आनी 2 ते 40 आनी 6 पर्यंत 42 to 46. आनी आतां आमी पयले देवाचें उतर आयकुया. फारिजियांनो, खोटा खोटा तुमचे हळते लावन कडीपात आनी सगळे तरेच्यो भाजीपालो हांचो दावो वांटो तुम्ही देवाक म्हूण फारीक करतात, पूण न्यायानीत आनी देवाचो मोग तुम्ही सोडटात. हे कायदे की तुम्ही पाळूंक जाय आसले आनी तेय चुकोवचे न्हय आसले. फारिजियांनो, खोटा खोटा तुमचे देवस्थानांनी पयले वयले जागे आनी ठित्यार सालाम तुमकां जबरूच रुजतात. तुमचे खोटा दिश्टी पडनात आनी लोक नोकळो जावन तांचेर चलतात तसले फोण तुम्ही. दोन शास्त्रांतल्या एकल्यान ताका प्रतिपालून म्हणलें, गुरुजी, अशें उलोवन तूं आमकां अपमान करताय. आनी ताणें अशी जाप दिली, धर्मशास्त्रांनो, तुमचें खोटा खोटा सोंसूंक जायना तसली वजी तुम्ही मनशाक व्हरूंक लायतात, पूण त्या वजांक एक बोट पर्यंत तुम्ही लायतशे नात. भाव भयणीनो, आयज जेन्ना हे शिवर्तमान आमी आयकता, जेजू फारिजियांक आनी धर्मशास्त्रांक एकदम कोडी उतरां उलयता. आयज आमी धर्मशास्त्रांचेर जे तो उलयला ताजेर आमी नियाल करची ना, पूण आमी आयज पळोवया ह्या 40 आनी 5 वोडीन कितें जेजू म्हणटा. तो धर्मशास्त्रांक जेन्ना धर्मशास्त्री थंयसर आसात फारिजियां बरोबर, ते थंयसर आयकतात की जेजू खरेंच एकदम कडक उतरां उलयता फारिजियांक. आनी फारिजियो म्हणटा जेजू, गुरुजी म्हणटा, अशें तूं उलोवन आमकांय अपमान करताय. आनी त्या वेळार जेजू 40 आनी 6 वोडीन कितें म्हणटा, धर्मशास्त्रांनो, तुमची खोटा खोटा सोंसूंक जायना तसली ओजी तुम्ही मनशाक व्हरूंक लायतात, पूण त्या ओज्यांक एक बोट पर्यंत तुम्ही लायशात शेनात. भाव भयणीनो, जेन्ना ही उतरां आमी जेजूची आयकता, जेजू ह्या धर्मशास्त्री कोण नासले, हे फारिजियो कोण आसले, हे धर्माचे वडील आसले. हे लोक जे लोकांक देवाचें उतर शिकयतात, देवाचें उतर सोजमणी दितात, देवाचें उतर परगट करतात, धर्माचें काम करतात, असल्या लोकांक जेजू म्हणटात त्या वेळार हे धर्मशास्त्री आनी हे फारिजियो आसले. आनी जेजू ह्या धर्मशास्त्र्यांक आनी फारिजियांक एकदम म्हणटात ते भाशेन एकदम कोडी उतरां उलयता. आनी भाव भयणीनो, आयज आमी 2000 वर्सां जावन जेन्ना ही देवाचें उतर आयकता, आयजूय पण धर्मशास्त्री आसात, आयजूय पण फारिजियो आसात. आनी जेजूची उतरां आजुनूय ह्या वेळार लागतात सगळ्यांक. कित्याक तो कितें म्हणटा, धर्मशास्त्रांनो, तुमची खोटा खोटा. भाव भयणीनो, खोटा खोटा म्हणजे कितें? भाव भयणीनो, असलें जिवीत आमी जियत जाल्यार धर्मशास्त्रा भाशेन फारिजियो भाशेन आमी इफेरनान वयतलीं, आमकां स्वर्ग उक्तो केन्नाच जावचो ना. कित्याक आमी फकत आमचेंच पळयता, आमच्याच फायद्याचें पळयता. देवाचें उतर जे आमी शिकता तें आमी आमच्या सजमणी प्रमाणे आमी दुसऱ्याक सांगता, पूण जें सत आहा तें आमी केन्नाच शिकयना. आनी हे धर्मशास्त्री अशे आसले त्या वेळार की देवाचें उतर, मोइसाचो तो कायदो जो आसलो, ते आपूण जे सजमताले आनी लोकांचो फायदो जो मेळटालो तांकां, त्या प्रमाणे हे देवाचें उतर ते सांगताले. एकल्याक हेंच उतर, दुसऱ्यांक दुसरें उतर, तिसऱ्यांक तिसरें उतर. जो कोण तांकां तिचो पयशे दितालो, कसलो फायदो तांकां जातालो, त्या प्रमाणे त्या उतराची तांकां सजमणी दिताले. आनी भाव भयणीनो, हे खरेंच वायट काम करताले. आनी भाव भयणीनो, देवाचें उतर जायना एक दीस एक दुसरें, दुसरे दिसा दुसरें, तिसरे दिसा दुसरें. देवाचें उतर सत, तें केन्नाच बदलचें ना. आनी हे धर्मशास्त्री अशेंच करताले.
ते आपल्या सोजमणी म्हूण तांकां सोजमणी नासली कित्याक तांचो संबंद देवाशी नासलो आनी देखून ते आपणाच्या मनान जे जाताले ते सांगताले. आयज भाव भयणीनो कितलो लोक आसा जो पवित्र आत्मा तांचे भितर ना. ते फकत धर्म करतात आनी शिकयतात पूण तांकां सोजमणी ना म्हणून ते सगळ्या लोकांक जे लोक आयकतात तांकां फटयतात. आपुणूच फटवतात आनी दुसऱ्यांकूय फटयतात. कित्याक तांकां तांचो संबंद देवाशी ना, तांचो संबंद पवित्र आत्म्याशी ना. ते देवाचें उतर नको, ते फकत धर्म जाणून आनी जेन्ना देवाच्या उतराची सोजमणी ना तेन्ना ते कितें सांगतले. ते फकत सांगतले की अहें कर तहें कर. कोणाक दुसरो येत जाल्यार तांकां आमी सांगतले दुसरें कर अहें कर आनी त्या प्रमाणे भाव भयणीनो लोक चुकता, लोक फटवता आनी आतां लोक जेजू ह्या लोकांक म्हणटा कोठा कोठा तुमचे. भाव भयणीनो आयज जेन्ना आमी हे शिवर्तमान आयकता ह्याचे शिवर्तमानाचेर नियाळ करता आमची चोत्राय फकत जेजूचेर दवरया. आमची चोत्राय फकत ताच्या उतराचेर दवरया आनी जो कोण देवाचें उतर सत्य सांगता ताची उतराची सजमणी दिता तांकां आमी आयकया. ना तर भाव भयणीनो आमीच फटवतलीं. आमचो स्वर्ग आनी आमचे इफेर ह्याच वेळार आमी 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 थारावया की आमी स्वर्गार वयतली म्हणून देवाचें उतर पाळटली म्हणून खरेंच जेजूचे पाटलादार जातले म्हणून. ना तर भाव भयणीनो आमी आमकांच फटयतली आनी जेन्ना आमी ह्या संवसारान वयतली आनी सत नगो नासतना आमी 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 भायर पडटली तेन्ना आमकां कसलोच फायदो जावचो ना. आतां भाव भयणीनो जेन्ना आमी जिवी आसा आयज आमी देवाचें उतर आयकता. हे देवाचें उतर आयकून ती सजमणी घेवन आमचें मन बदलुया. ह्या मनाची नडसडणी करया. हें खरेंच हें उतर आमच्या काळजान रिगून धरुया आनी भाव भयणीनो जेन्ना हें आमचें उतर काळजान रिगून रावता हें आमी पाळटा पवित्र आत्मा आमकां आदार दिता आनी पवित्र आत्म्याच्या आदारान हें आमी देवाचें उतर पाडुया. खरेंच देवाची भुरगीं म्हणून आमी आमचें जिवीत सारुया. खरेंच जें देवान सांगलां आमकां करपाक आपल्या उतरा वरवीं त्या उतरा प्रमाणे आमी चलून आमी खरेंच सगल्यांक दुसऱ्यांक ही बरी खबर दिवपाक आमी वावरुया. भाव भयणीनो ही खबर आमी देवाची खबर आमची खरेंच सत्य आमी दुसऱ्यांक दिवंक जाय जाल्यार आमचो संबंद देवाशी घट आसूंक जाय, पवित्र आत्म्याशी घट आसूंक जाय. त्या उतरान आमी रिगून रावूंक जाय. हें उतर जें आमी पाळटा सदां हें जैतिवंत जिवीत आमकां दिवंक जाय. तेन्नाच की आमी ही खबर दुसऱ्यांक दितले. फकत आमी धर्म करतले, फकत बिश्टें आमी देवाचें उतर परगट करतले पूण सत्य केन्नाच परगटचें ना. देखून आयज भाव भयणीनो ह्या उतराचेर ह्या शिवर्तमानाचेर आमी नियाळ करुया आनी खरोसो थाराव घेवया की आयज तर आमी हें देवाचें उतर पाळटले जेजूचेर आमची चोत्राय करतले आनी खरेंच देवाची भुरगीं म्हणून आमी आमचें जिवीत सारतले. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक आयज एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातून तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्वुंडराक जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकट तुमकां सगल्यांक हांव